आयचे प्रोग्राम बारी लायक जाल्ले हांव म्हगेल बामणान 60th बर्थडे म्हणून येयली मागीर हाजे खातीर हांव म्हगेल वच्चे एक्सटेंड केले हांव लेखन इतली लायक जाता गांवां दाखून येवन आनी इतली पुरो प्रिपेर करून येताची इतली लायक प्रोग्राम जाता म्हूण हांव लेखनी भारी लायक जाल्ले म्हाका पडेला दाखून हांगा येयल्याक सार्थक जाल्ले सुपर सुपर यूथ ऑफ GSB आमी फर्स्ट लेखील कसं म्हळ्यार आमची गेल संमेलन हांगा चलता आसा सो बारी खुशी जाली आमकां बट तुमी थंय देखून हांगा येवन कशी करताची म्हणून आमकां एक आलोचना आशिल्ली जाल्यार भारी चंदायर केलें प्रति एक डिटेल्स तुमी ध्यान दिवन प्रति एक सक्सेसफुली जाला इतली गंमत जाली म्हळ्यार आमकां एज इफ आमी गांवां असल्या म्हण कितें जालें तुमी हांगा रांदय थंयचे नमुन्या करताचे म्हणटना आमी लेखले हांगाच्यान कशी करता की म्हणटा जाल्यार दाळी तोय आज खातना आमकां आमगे 13 जेवणा उडग आसायलो दाळी तोया पळोवन ते पडणकी प्रत्येक तशी जालें सो तुमगेले इन्स्ट्रक्शन हांवें तांणी अशी केलां म्हूण आमी लेखचे म्हळ्यार खंडिताची असल दाळी तोय ना आमकां पळोवच्या मेळनाशिल्लें आनी प्रत्येक आतां स्टेजार केल्यार परफॉर्मन्स प्रत्येक इतली स्मूथली जालां म्हळ्यार आमकां बारी खूश जाली सो ताका वेळ असल वर्सा एक पण फंक्शन जाल्यार आमकां बारी खुशी हॅट्स ऑफ म्हगेलें नांव ओम आनी ह्या प्रोग्राम व्हेरी गूड आशिल्लो फुल कांड दाली कडी चांग आशिल्लो इवेंट ऑसम आउटस्टँडिंग व्हेरी गूड आशिल्लो आनी दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम दिस आमगेल बेस्ट आमची गेले समाजची प्रोग्राम ये अशी रेग्युलर जावन आमकां बुका चांगसी प्रोग्राम आनी वी चीयर्स टू यूथ ऑफ GSB यूथ ऑफ GSB सुपर गेला हे इवेंट एकदम चांग जाला एक्चुअली यूथ ऑफ GSB ते कार्यक्रम असतो करून आमकां ग्राउंडचे पूरे प्रोग्राम आमकां कळटास पूण आमकां फेसबूक आनी त्या जेवं कशें तेका तरी करतना खाली यूथ ऑफ GSB केले आमचे सगळे गांवचे इवेंट आमी दुबय बसून पळयता आसाची आमकां गांवाक आमी वच्चे री म्हणल्यार बेजार म्हणलं ना यूथ ऑफ GSB येयला तो एकदम क्लास दुबय आसूनच आमी गांवचे एंटरटेनमेंट आमी घेता आसाची यूथ ऑफ GSB एकदम क्लास इवेंट आनी काही जाऊ का इवेंट ग्रेट थँक्यू नमस्कार म्हगेलें नांव सबिता शेणै यूथ ऑफ GSB म्हण एक स्टार्ट जातना सकडल्यातले आनी कसं करता यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार म्हणून तांगेले एक प्रोग्राम पळयता गेलें तशी मस्त खूश जाली तांगेले प्रति प्रोग्राम हांव फॉलो करता आशिल्ली इवन तांगेले प्रति प्रोग्राम येतना ताका कमेंट्स घालचे की लायक घालचे की प्रति एक करता आशिल्ली मस्ट टायम क्वेश्चन हे घाला केलो पण आन्सर मेळ्ळा ताका तशीच हांगा दुबय भितर तांणी संमेलन करता म्हणटना कसं संमेलन करूं पुरो बा गांवां दाखून येवन तांणी हांगा येवन एक संमेलन करूं साध्य सुवे म्हणलें एक आमकां दिसता आशिल्लें कडेन तांणी आज ह्या प्रोग्राम पळयतर म्हाका दिसलें कसं नाही करूं साध्य तांचे म्हण सांगून सकाळी देखून हांव सकाळी आयल्या प्रत्येक तांणी केलेलें काम की प्रत्येक म्हाका मस्त खूश जाली इवन तांणी हांगा जना ಒಟ್ಟು करून हांगा जनाकरान प्रोग्राम करेले इंडिया दुखून येईल जनाक तांगेल कारणे प्रोग्राम करेले त्या पळयतना वय तांच्यान कसं नाही करूं साध्य असं म्हळ्यार म्हाका एक दिसलें त्या मात न्ही तांणी मागीर करचें इवन गांवां करचें तांगेले मुनवार नमनेच्या ह्या सगळ्या पळयलां हांवें काम न्ही करचें इवन तांणी पापाच्यांक हेल्प करचें तसलें सकयल करचेंय पळयलां मस्त खूश जाता आयचे संमेलना विशीं सांगचें म्हणजे जाल्यार हांव म्हाका कसलेंय एक लोप दोश काडचे तसलें कसं न्ही दिसना प्रत्येक तांणी चंद करून अच्चुकट्ट जावन कोन्न सोडला मागीर इवन आतां जाल्यार चलताच प्रोग्राम म्हाका येवच्या मन ना तशी दिसता कळ्ळें तें पळोवन सोवणेक एंड थंय बसून हांव पळयत खंडिताची वय असले ताता वेळांनी कसं प्रोग्राम जाताच म्हणजे हांव खंडिता पार्टिसिपेट करता इवन विंगड प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करता म्हणल्याकला तशें आतां म्हगेल्या फ्रेंड्सान मशनान पार्टिसिपेट केला म्हाका तांकांय पळोवन मस्त खूश जाल्या तशीच वय आमच्यान जालें तितलें कंट्रिब्युशन करता म्हणून मनाक दिसता कितलें इत्ता म्हणून आमगेली खुशी जाल्यार जनान एक पार्टिसिपेट करून अशी वट्टू जाल्यार आमगेले एक समाज म्हणल्यार एक मुखार सुनी वता नातल्यार तांतांनी जितलें आसूचें कोणाकय विशय नाका तशें न्ही म्हण जाल्यार आमगेले एक समाज म्हणल्यार मुखार सुनी वचची कशी तशें जावन असल प्रोग्राम ताता वेळ मस्त जावका आनी दुबय असल गांवांत येवन तांणी असल एक प्रोग्राम केलो म्हळ्यार बदल ते एक रियली ग्रेट म्हणटा पळय तशी म्हगेली अशी म्हाका खूश जाल्ले विशय हांव एक सांगता आसा नमस्कार